रोहनाक शाळेत वचपाक खूप आवडटालें. ताचो बापूय ताका सदांच स्कूटरीन शाळेत पावयतालो. एक दीस सकाळीं शाळेत वचपाच्या वेळार खूप पावस आयलो म्हण ताच्या बापायन ताका मोटारीन शाळेत पावयलें. जेन्ना तो आपल्या बापाय बरोबर मोटारीन शाळेत वतालो तेन्ना तो चिंतपाक लागलो की बाकीची भुरगीं शाळेत कशी वतात काय, खंयच्या साधनांचो वापर करतात काय. तर भुरग्यांनो, तुमकांय बी शाळेत येवपाक आवडटा न्हय? तर म्हाका सांगात, तुम्ही शाळेत कशी येतात? हय, तर कांय जाणां शाळेत शाळेच्या बशीन येतात, तर कांय जाणां आपल्या पालकां बरोबर मोटारीन स्कूटरीन शाळेत येतात. आणि जी शाळेच्या लागीं रावतात ती कांय जाणां चलून तर कांय जाणां सायकल घेवन शाळेत येतात. तर आयज आमी शाळेक वतना ह्या धड्यात आमच्या देशांतल्या कांय राज्यांची आनी संघ प्रदेशाची भुरगीं शाळेत कशी वतात तें पळोवया. आमच्या देशात वट 28 राज्यां आनी 8 संघ प्रदेश आसात. आनी ह्या प्रत्येक राज्याची आनी संघ प्रदेशाची भूगोलीक परिस्थिती वेगळी वेगळी आसा. भूगोलीक परिस्थिती म्हळ्यार कांय राज्यांनी खूप पावस पडटा जाल्यार कांय राज्यांनी खूप गरमी आसता, तर कांय राज्यांनी खूप बर्फ पडटा. तर अशा तरेन प्रत्येक राज्याची आनी संघ प्रदेशाची भूगोलीक परिस्थिती वेगळी वेगळी आसा. आनी हाका लागून कांय राज्यांतल्या आनी संघ प्रदेशांतल्या भुरग्यांक शाळेत वचपाक वेगळ्या वेगळ्या अडचणींचो फुडो करचो पडटा. आनी ह्या अडचणींचो फुडो करून ही भुरगीं शाळेत कशी वतात तें पळोवया. कोण्याचो पूल. आसाम राज्यांत खूप पावस पडटा आनी सगळे कडेन धोंपरभर उदक भरता. तेन्ना थंयची भुरगीं उदक पार करून शाळेत वचपाक कोण्याचो पूल वापरतात. ही भुरगीं एका हातात पुस्तकां आनी दुसऱ्या हातान कोणे धरून पूल पार करतात. पाळणे. लडाख संघ प्रदेश दोंगराळ भागात आशिल्ल्यान थंयच्या भुरग्यांक शाळेत वचपाक सदांच न्हंय पार करची पडटा. न्हंय रुंद आनी खोल आशिल्ल्यान थंयची भुरगीं पाळण्यांत बसून न्हंय पलतडीन वतात. हे पाळणे म्हळ्यार लाकडाची वा लोखणाची उक्ती कास. ही कास न्हंय वयल्यान आशिल्ल्या राजवाक बांदिल्ली आसता. हो राजू न्हंयच्या दोनूय वटांनी घट्ट झाडाक वा खडपाक बांदलेलो आसता. ह्या पाळण्यात 4 वा 5 भुरगीं बसतात आनी मागीर गाडयेच्या आदारान हे पाळणे ओडून न्हंय पलतडीन पावयतात. तर अशा तरेन लडाख संघ प्रदेशाची भुरगीं शाळेत वतात. तर भुरग्यांनो, तुम्ही ही गाडी पळयल्या? हय, तर ही गाडी आमी बांयचें उदक काडपाक वापरतात न्हय? तर म्हाका सांगात, बांयचें उदक काडपाक आमी गाडी कित्याक वापरतात? हय, कारण गाडी आमकां बांयचें उदक सोंपेपणान वयर काडपाक मजत करता. तर गाडयेक मशीन आसता जें चाकाचो आनी दोरयेचो वापर करून जड सामान सोंपेपणान उखलपाक वा ओडपाक मजत करता. तर आतां म्हाका सांगात, लडाखान जशें पाळणे ओडपाक गाडयेचो वापर करतात, तशें आनी खंयच्या कामाक लागून आमी गाडयेचो वापर करतात? हय, तर बांदकामाच्या जाग्यार जड सामान उखलपाक,
क्रेनीन जड सामान उखलपाक आदी कामाक लागून आमी गाडयेचो वापर करतात. भुरग्यांनो, आता आमी पळयलें की आसामांत उदक पार करपाक कोण्याचो पूल वापरतात आनी लडाखांत न्हंय पलतडी वचपाक पाळणे वापरतात. तर म्हाका सांगात, आमच्या राज्यांत आमी न्हंय पलतडी वचपाक कितें वापरतात? हय, तर आमी शिमिटाचो पूल वापरतात. तर कोण्याचो पूल आणि शिमिटाचो पूल हाचे मदीं कितें फरक आसता? हय, तर शिमिटाचो पूल घट आसता कारण तो रेंव, शिमीट, लोखंड आदी वस्तू वापरून बांदलेलो आसता. पूण कोण्याचो पूल घट आसना कारण तो कोणे आनी राजवा पासून बांदलेलो आसता. शिमिटाचो पूल हो खूप वर्सां मेरेन आमी वापरपाक शकतात, पूण कोण्याचो पूल हो तात्पुरतो आसता. तशेंच शिमिटाचो पूल घट आशिल्ल्यान ताच्या वयल्यान वाहनां व्हरपाक शकतात, पूण कोण्याच्या पुला वयल्यान वाहनां व्हरपाक शकनात कारण तो घट आसना. तर आयज आमी आसाम राज्यांत भुरगीं उदक पार करून शाळेंत वचपाक कोण्याचो पूल वापरतात आनी लडाख संघ प्रदेशांत भुरगीं न्हंय पार करून शाळेंत वचपाक पाळणे वापरतात तें पळयलें. गाडी म्हळ्यार कितें आनी तिचे उपेग कितें तें जाणून घेतलें. आनी शेवटाक शिमिटाचो पूल आनी कोण्याचो पूल हांचे मदीं आशिल्लो फरक जाणून घेतलो.